दिव्यवाणी 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 देव बरो दीस दिवन तुमकां समेजता दिव्य वाणी लायव्ह हे कार्यक्रम पळोवनच्या विक्षकानो म्हज्या मोगाच्यानो हांव तुमच्या घराघरांनी तुमी आसच्या जाग्यार येवन भोंवता आनी तुमी हांव आसच्या जाग्यार येवन भोंवतात. आमी सांगाता मेळोन देवाच्या हाजीरपणांत देवाचो अनुभव आमी जडटा. देवाचें उतर चीत दिवन आयकत आसतना तें देवाचें उतर मोगाच्यानो आमकां आध्यात्मीक वाडावळ दिता, आमकां भरोसो दिता, आमकां संतोश दिता, आमकां शांती समाधान दिता, आमकां बुजावण दिता, आमकां बरी भलायकी दिता, सर्गींच्या सर आशिर्वादांनी आमकां नेटयता आनी सर्गींच्या ससनी जिविताच्या वाटेन सुरक्षीत चलयता. तर हो वेळ मागण्याचो वेळ आमी करशीत आसतना त्रिएक देवाक आमी मान करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट सदांकाळ तुमचे सवे आसो. आतां आमी एक गीत गावया, ये जेजू म्हजे थंय, आनी समियाचें हाजीरपण आमी अनुभव करया. ये जेजू म्हजे थंय, राव जेजू म्हजे थंय, तूं संगी आसतना नाका म्हाका कांय. ये जेजू म्हजे थंय, राव जेजू म्हजे थंय, तूं संगी आसतना नाका म्हाका कांय. आत्मो म्हजो जेजू पयस पावुल्लो, पातकान बुडोवन तुका विसन गेलो. तुजे कृपेन, तुजे दयेन, तुजे थंय सोमिया फाटी परतलो. लुकाच्या वांजेल अंत 22वा वसर 15वी वळ. सोमी जेजू आपल्या शिसां लागीं म्हणालो, हांवें कस सोंसचे आदीं हें पास्काचें जेवण तुमच्या सांगाता जेवी जाय म्हण हांव चड आशिल्लो. जुवांस वांजेल 13वा वसर 1ली वळ. पास्क परबे आदीं जेजू हो संवसार सांडून बापा सरशी वेची आपली वेळ घडी लागीं पावली म्हण जाणा आसलो. संवसारांत आसलेल्या आपल्यांचो ताणें मोग केलो, पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो. म्हज्या मोगाच्यानो एक फावटी एक कोंगुडली मिसा गेली. मिसा वचोंक कारण तिच्या घरा भोंवतणी जायतीं जाणां क्रिस्तांवां आसलीं आनी त्या क्रिस्तांवांच्या फिरगजेक बिस्प साहेब येवचे आसले, दिसीचे बिस्प येवचार आसले. देखून सगळे क्रिस्तांव सांगून आसले, आमच्या फिरगजेक बिस्प साहेब येता, ताचें वर्तें मिसाचें बलिदान आसा, महान दाबाजीक मिसाचें बलिदान आसा म्हणून ती सगळी तयाराय करून न्हेसोवन दाबाचो करून इगर्जी वता आसतना ह्या एका कोंकणल्याक म्हळ्यार ती कोंकणी उलयता, पूण ती क्रिस्तांव न्ही आसली, कोंकणी उलोवची. ती काय बगलें हांव वचून पळयतां बिस्प साहेब म्हळ्यार कोण, तो कसो आसा आनी मिसाचें बलिदान म्हळ्यार कशें आसा तें एक पळोवया, आयकोवया आनी ताजी सभाय अनुभव करया म्हणून ती ह्या क्रिस्तांवां सांगता इगर्जी गेली. आनी इगर्जी गेल्या उपरांत थंयसर बिस्प साहेब आयलो, ताका स्वागत केलो, दाबाजीक मिसाचें बलिदान जालें आनी उपरांत ती फाटीं आयिल्ल्या वेळार तिचे उरलेले कोंकुडल्यो बायल्यो तिका विचारूंक लागले, तूं मिसा गेल्ली गी, मीस कशें आसा, बिस्प साहेब कसो आसा, अशें तिच्या लागीं विचारतना तिणें ताका विचारसून सुरू केलें. हें मिसाचें बलिदान म्हळ्यार हें सगळें टोप्पेचो विशय. मिसाचें बलिदान म्हळ्यार टोप्पेचो विशय. उरलेल्या कोंकुडल्यांनी विचारलें तिका, कशें तो टोप्पेचो विशय. तितल्यार ती म्हणाली, हांव थंयसर इगर्जी गेल्ल्या वेळार जायतो लोक आसलो, कुडसालो आनी तो एकलो बिस्प साहेब म्हूण येवचो आसलो. ताका तांणी व्हडा दाबाज्यान बँड फुंकून आनी ड्रम्स बडोवन ताका स्वागत केलो, फुलां थेलो ताका घालो आनी ताका भितर व्हेलो. ताका थंयसर स्टेजीचेर व्हेलो. स्टेजीचेर गेल्लोच ताका मायक दिल्लोच ताणें व्हडल्या ताळ्यान म्हळें, म्हजी टोप्पी आनी म्हजो दांडो तुमचे सवें आसो. आनी लोकांनी सगळ्यांनी सांगलें, तूं जेस सवें आसो. म्हणजे तो येता आसतना व्हडली सयत टोप्पी घेवन आयिल्लो, हातांत एक व्हडलो दांडो घेवन आयिल्लो आनी ताका तें जड जालो जाय तो दांडो आनी ती टोप्पी. देखून तो लोकां सांगता ती दिवंक आशिल्लो तो. देखून ताणें म्हळें, हें तुमचें सवें आसो.
लोकांनी म्हळें ना तें तुमचेच सवें आसो. तितल्या भितर ताणें मागोवंक सुरू केलें. मागोवंक सुरू करता आसतना कितें जालें कोणाक गोतू. ती टोपी दिसना म्हाका तो दांडोय दिसना. दांडो खंय गेला आनी टोपी खंय गेल्या. आनी उपरांत ताणें म्हळें खंयसर आसा म्हजो दांडो, खंयसर आसा म्हजी टोपी. लोकांनी कांयच सांगलें ना. ताच्या बदलाक लोकांनी म्हळें हांव पातकी म्हळें. आनी सगळ्यांनी दुकान मागणें केलें. आनी मागणें केल्या उपरांत त्या बिसायबांनी मागणें केलें. व्हडले व्हडले बूक उक्ते करून व्हडल्या व्हडल्या बुकांतलें वाचलें. ती टोपी कितली लांब आसा, रुंद आसा, तो दांडो कसो आसा हें सगळें सांगूंक सुरू केलें. म्हाका एक्की समाज समजोना जाल्यार हांव बसली कितें जाता पळोवया म्हणून. आनी थोड्या वेळा उपरांत परतून तो बिसायब म्हणलो उबे रावन एक व्हडलो सरमाव ताणें दिलो त्या टोपे विशांत, त्या बेता विशांत आनी साहित्य संगती विशांत. म्हाका कितें समजलें ना जाल्यार खंय तांणी ताका टोपी मेळोना, तो दांडोय मेळोना. आनी उपरांत ताणें मागणें रोजारांनी मुंदरसिलें, व्हडलो साक्रिफीस आनी सगळो भेटयलो. हात वयर करून मागणें केलें, दिंगेर पडोवन मागणें केलें, पूण टोपी ना, दांडोय ना. तितल्या भितर ताणें म्हळें तुमी एकामेका लागीं विचारा म्हणून. सगळ्यांनी एकामेका लागीं घुंवन विचारूंक सुरू केलें. देखून थोड्यांनी म्हजे लागीं विचारले वेळार हांवें म्हळें म्हजे लागीं ना म्हळें. आनी ताजे उपरांत थंयसर सगळ्यांक प्रसाद वांटलो. तितल्यार आनी एकली कोंकुडली तिका विचारलें खंय तुवें म्हणी प्रसाद घेतलोय. ती म्हणाली ना ना हांवें प्रसाद घेवना कित्याक हांव क्रिस्तांव न्ही. आनी उपरांत थंयसर तो परतून मागणें करता आसतना तक्षण कोणी ताका हांडिली टोपी आनी दांडो. तितल्या भितर तो भारी खुशी जालो. संतोशान हात वयर कर बाय बाय टाटा म्हणून अशें अशें कर तो चलतच रावलो. म्हाका कळ्ळें मिसाचें बलिदान म्हळ्यार हो टोप्पेचो आनी बेताचो विशय म्हूण त्या दाळा कळ्ळें म्हाका म्हणाली. भोव मोगाचें न्हू. मिसाचें बलिदान म्हळ्यार कितें त्या कोंकुडल्याक समजल्ल्या बरी आमकां समजता की आतांच्या किसडीत आमकां समजता. सबार जाणां क्रिस्तांव जावन आसून मोगाचें न्हू मिसाच्या बलिदानाचो अर्थ गोत्तो ना. देखून जावेत ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस खर गायला. देखून आमकां ही गरजी वचून मिसाचें बलिदान भेटोवंक असाध्य जाला. स्वता कुमगार जिबेर घेवचे भाग ह्या दिसांनी आमकां मेळना. जावंक पुरो देव आशेता मिसाच्या बलिदानाचो खरो अर्थ नीज अर्थ हांवें आनी तुवें समजून घेजय. मिसाच्या बलिदानाक इंग्लिशांत आमी म्हणटा होली युक्रिस्ट. होली म्हळ्यार आमी जाणा पवित्र. युक्रिस्ट म्हणलो शब्द ग्रीक शब्दांतल्यान येता. युक्रिस्टिया म्हळ्यार थँक्स गिवींग. देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवचें, देवाची स्तुती करचें, देवाचो उपकार बावडचो, देवाचें आराधन करचें. देखून युक्रिस्तिया या होली युक्रिस्त मिसाचें बलिदान म्हळ्यार आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिल्ल्या वेळार मिसाचें बलिदानच आमी भेटयिल्ल्या बरी जाता. देखून ह्या दिसांनी हांवें म्हणचें कोणाक ही गरजी वचोंक जायना, मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक जायना, कुमगार घेवंक जायना. तुमच्याच घरांत तुमी मिसाच्या बलिदानाचो एक ल्हानसो वांटो तरी तुमी थंयसर भेटोवयेत. त्या तुमच्या घरांत आसच्या आलतारीच्या सकला एक बरें एक मेज मांडून थंयसर 2 वाती पेटोवन मदेगात पवित्र पुस्तक दवरून मोगाचें न्हू थंयसर तुमी मिसाचें बलिदान ल्हानशा रितीन तुमी भेटोवयेत. इगर्जमातीच्या रुली रेगरा प्रमाणे ह्या त्या लितुर्जी प्रमाणे भेटयना जाल्यार ताचो एक ल्हानसो वांटो तुमी भेटोवयेत आनी जियोवयेत. कशें तें देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवचें. आनी थंयसर देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता आसतना मोगाचें पयलीं आमी उडास दवरिचें मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी आतुरायन आसच्या की चड देवूच आतुरायन आसा. 2000 वर्सां पयलें समया जेजून मिसाचें बलिदान भेटयलें कोणा खातीर? सगळ्या मनशा कुळा खातीर. जेजू जल्माच्या पयलें जल्मल्ल्या खातीर आनी ताच्या उपरांत जल्मल्ल्या खातीर, ह्या मनशा कुळाच्या अकरेच्या व्यक्ती खातीर. देखून 2000 वर्सां थावन मोगाचें न्हू सोमी जेजू क्रिस्त मिसाचें बलिदान भेटोवंक तुजे सवें म्हजे सवें तो व्हडा आतुरायन आसा. जेजून ह्या संवसारांत आसलेल्या आपल्यान सुद्दां ताणें मोग केलो आनी जेन्ना तो जाणा जालो की हो संवसार सोडून ताच्या बापा लागीं वेची वेळ घडी लागीं पावलीच ताणें ताचो मोग संपूर्ण तरान परिपूर्ण तरान करून दाखयलो मिसाचें बलिदान थंयसर भेटोवन. म्हणजे निमाणें जेवण जेवन आपल्याशी सांगता येवक्रिस्त घडोवन. म्हणजे त्या येवक्रिस्तांतय सोमी जेजू क्रिस्त आमच्या सवें सदां काळ ससनाच्या ससनाक आसा. पवित्र पुस्तकांत 366 फावटी देवान म्हळां हांव तुमच्या सांगात आसतलों, भियेनाकात हांव तुमच्या सांगात आसतलों. आनी जेजून स्पश्ट तरान सांगलां मातेवाच्या वांजेलाचे 11 आनी मार्काच्या वांजेलाचे 11 हांव तुमच्या सांगाता सदां काल संवसार सरा पर्यंत हांव आसतलों. देव आमच्या सांगाता आसता त्या येवक्रिस्तांतय.
देखून आमी एक मागणें करूंक आसल्यार थोड्या वेळा पयलें ते 5 मिनटां 10 मिनटां 15 मिनटां पयलींच आमी थंय मिसाच्या बलिदानाक आमी हाजर आसाच जाय. घरान मागणें करचें जाल्यार एक 10 मिनटां 15 मिनटां पयलेंच तयाराय करची, जो जागो झाडचो नितळ करचो आनी बरें करून तें मेज मांडून दवरचें, पवित्र पुस्तक बरो करून दवरचो. मात न्ही त्या दिसाची वाचपां कितें आसात आमच्या दैवी कुलरेत्री मंदिराच्या कॅलेंडराचेर हर एका दिसाची वाचपां आसा. खंयची ती वाचपां पयलेंच माग करून दवरची, खंयच्या वांजेलांतली, खंयच्या प्रवादीची या खंयच्या पत्रांतलें, आनी तें पयलेंच माग करून दवरचें आनी उपरांत तें वाचूंक तें सलीस जाता. मात न्ही आमचो नियाळी बरो जाता. आनी हे ल्हानशें मागणें सुरू करच्या पयलें एक गीत गावचें, देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवचें. किर्तनाचो बूक 22 वर्सर 3री ओळ म्हणटा, Psalm 22:3, आमचो देव पवित्र सरकार वस्ती करता तरी ताच्या भुरग्यांच्या इस्रायलाच्या स्तुती सिंहासनाचेर येवन तो वस्ती करता. सिंहासन म्हळ्यार गोता आमकां कदेल, रायाचें कदेल, मानाचें कदेल, देवाच्या मानाचें कदेल जावन आसा इस्रायलाची स्तुती. इस्रायलाची स्तुती म्हळ्यार देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन आमी कांतारां गीत गायता आसतना त्या गिताच्या भगणा सवय आमी आमच्या काळीजांनी मन देवा थंय उबारता. देव आमचे थंय येवन आमच्या काळजाच्या स्तुती सिंहासनाचेर तो वस्ती करता. एक पटी ते गायन गावन जालेंच आमी ल्हानशें मागणें करचें, देवा आमची पातकां बोगोस हांव पातकी मागणें म्हणचें. आनी तें हांव पातकी मागणें म्हळ्या उपरांत ह्या जाक मिसा वेळार जें कितें मागणें सांगता तें आमी आमच्या घरांत सांगीत, सोर पदवीदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन म्हणून आमीच गावयेत, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर. ताच्या उपरांत एक ल्हानशें मागणें आमी म्हणचें. म्हाका न्हू हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार सोमी जेजूस हजर जाता. कित्याक ताणें म्हणा 2 या 1 सांगाता मेळ्ळ्या वेळार हांव तांच्या मदें घात आसा. एका कुटुंबांत आवय बापूय भाऊ भयणी आब व्हडली माय कुटुंबाचे सांदे सांगाता मेळ्ळ्या वेळार तांच्या मदें घातो आसा. आनी आतां आमी मोगाचें न्हू पयस आसा जावं पुरो, कोणी एकलो हे मिसाच्या बलिदान ऑस्ट्रेलियांत पळयता आनी एकलो कॅनडांत आनी एकलो हाँगकाँगांत आनी हांव हांगासर मंगळुरांत मुल्कींत आसा. तरी आमी आत्म्यान एक जाता आसतना देवाचें हाजीरपण आमच्या मदें आसता. आनी स्वामी जेजू क्रिस्त मोगाचें एकलोच हजर जायना. जेजू क्रिस्त हजर जालो म्हळ्यार सक्षान देव बाप आनी देव पवित्र आत्मा ताचे थंय संपूर्ण तरान एक कोटांत आसात. सांतिसीम त्रिंदाद हजर जाता. आनी हे हजरपण एक सोमिया जेजूचें हजरपण पवित्र आत्म्या थंय जाल्यार आनी एक हजरपण जेजूचें हजरपण आमचें एक कोटांत जाल्यार आनी एक हजरपण मोगाचें न्हू पवित्र पुस्तकांत उतरांनी जाल्यार आनी एक हजरपण ते येवकरिस्तांत. येवकरिस्तां म्हळ्यार उंडो आनी वायन तें आमकां भेटोवंक ह्या दिसांनी देवाची मांडवळ तें साध्य जावना. तरी एक मिसाचें बलिदान पडटना ह्या जागा थंय जेजू हजर जाता जाल्यार आमच्या घरांत कोणी एक मुखेलपण घेवन देवाचें उतर परगट करीत जाल्यार मोगाचें न्हू हांव तुमकां स्पश्ट सांगता, जेजून सांगल्या बरी तोच तुमचे द्वारे उलयतलो. घरचो बापूय या आवय, एक पूत या धू, मोगाचें न्हू देव प्रायेचे कसलोच पक्षपात करिना. तूं जेजूच्या नांवान देवाच्या नांवान पवित्र पुस्तक वाचून तुज्या लोकां लागीं उलोवंक सुरू केलें जाल्यार तर देवूच तुज्या मुखांत उलयतलो. देखून घरांत मागणें करता आसतना धैर्य घे, उबें राव. तूं तुजी आवय आसा, भाव आसा, भयण आसा, या तुजो घोव आसा, बायल आसा, भुरगीं आसात, पूण तूं उबें राव, पवित्र पुस्तक वाच आनी ताच्या उपरांत तुका कशें समजता तें उलोवंक सुरू करता आसतना थोडीं उतरां तुका कळीत नासल्या बरी देवूच तुज्या मुखांत उलयता. सबार जाणांनी म्हाका म्हळां फादर तुमचे थोडे फावटी सरमांव त्या दिव्यवाणी लायव्हर आयकत आसतना तुमकां बगलां तुमी पवित्र आत्म्यान भरोवन जायत्यो संगती तुमकां सांगले फादर, तुमकां कशें कळ्ळें? हांवें म्हळें म्हाकाच थोडे फावटी ते संगती कळनात, पूण हांव उलयता आसतना देवूच म्हजे द्वारे उलयता. कित्याक पवित्र पुस्तक वाचून ताच्या उपरांत नियाळ करून हांव उलयता. आनी थोडे संगती म्हाका सुद्दां आसूं नात, हांवेंच म्हजे थंय ते मांस आनी रगत करून घेवंक आसात. देवाचो शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. म्हणजे देवाचो शब्द मनीस जाल्ल्याक इंग्लिशांत आनी एक शब्द वापरतात, द वर्ड बिकेम फ्लॅश. फ्लॅश म्हळ्यार रगत आनी मांस. देवाचो शब्द म्हजे थंय तुजे थंय मांस आनी रगत जाय जंय आनी आमी तो जिये जंय. देखून देवाचें उतर उलोवंक कोणूय प्रयत्न करचे कुटुंबान. एक फावटी बापायन आनी एपटी आवयन एपटी पुतान एपटी दुवेन एका आबान व्हडली मायन हर एका कुटुंबाच्या सांग्यान मोगाच्या न्हू जेजूच्या नांवान उलोवंक सुरू करचें. एक ल्हानशें मागणें करचें. हांव बातकी जाल्या उपरांत एक ल्हानशें मागणें करून जाल्या उपरांत पवित्र पुस्तकाची न्ही वाचपां वाचचीं. पयलें वाचप आनी ताच्या उपरांत वांजेल मदें किर्तन तुमकां गावंक साध्य जाल्यार किर्तन गावचें, वेळ ना जाल्यार वांजेल वाचचो. वांजेल वाचून जाल्या उपरांत कोणी एकल्यान ल्हानसो नियाळ दिवचो. हें पयलें वाचप आनी वांजेल ह्या रितीन अर्थ आमकां दिता. मोगाचें न्हू व्हडले व्हडले बिस्पू व्हडले व्हडले नावार्थीक प्रसंगदार बरे सरमाव दिवंक पुरो,
पूण म्हाका न्हू ताजे वरी थोडे फावटी व्हड प्रभाव जायना जावंक पुरो, पूण तुमीच तुमच्या कुटुंबांत लागू जावच्या रितीन ते देवाचें उतर वाचल्या वरवीं चड व्हडा मापान म्हाका न्हू देवाचें उतर मास आनी रगत जावंक साध्य आसा. देखून तुमी सरमावन दिवन फाटी सर नाका तुमच्याच कुटुंबाच्या सांग्याक. आनी एक फावटी ती संवय जाली कितले अपुरबायची, आनी तें जाल्लेंच मिसाच्या बलिदानांत आसा मोगाचें न्हू देवाच्या शब्दाक आमची प्रतिक्रिया म्हणजे भावार्थ उसाळणी. सतमंत आमी सांगीत, ह्या सतमंत सांगल्या उपरांत मागणी आमी उसारयेत सगळ्या संवसारा खातीर मागयेत. ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस पिडेस्तां खातीर तांचे साकार त्या दाक्तरान नर्सां बसत आनी विज्ञानी बसत बऱ्यांतले बरी वखदां बेगीन सोदून काडच्या खातीर, शिपायां खातीर, पुलिसां खातीर, सरकारी अधिकाऱ्यां बसत, समाज सेवा करतल्यां बसत आनी शांती समाधान स्थापन जावच्या खातीर आनी सगळ्या संवसारान मनशांनी एक कुटुंब जावन सांगात येवन वावुरच्या खातीर विविध त्या सांव खातीर मोगाच्यान आमी मागयेत. अशें मोगाच्यान आमच्या घरांतच आमी मिसाचें बलिदान आमी भेटोवयेत. आनी ताचे उपरांत आसा थंयसर काणिकेचो वेळ. जर तर कोण एक फावटी मिसाचें बलिदान भेटोवन तुमी मागणें करतात मिसाच्या बलिदानाचें हप्त्याक एक फावटी म्हयन्याक एक फावटी कितें तरी दुबळ्या धाकट्यां खातीर म्हण दान देगेन दवरचें, देवाक दिवची भेटोवन. ह्या दिसांनी इगर्जेनी तितले दान येना, ह्या इगर्जेक कोणी थंयसर काणीक दिना. जर तर तुमकां भोगलें या तुमकां पवित्र आत्म्यान एक सुचन दिलें इल्ले पयशे देवाक दिता म्हण देगेन दवरचे देवाच्या बऱ्या कामाक. आनी ताजे उपरांत मोगाच्यान थंयसर आसा एवकरिस्ताचो प्रधान वांटो तो ह्या साकारी मात्र भेटोवचो, महाप्रार्थना करचें आनी उंडो आनी वायन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावन बदलूचें. ते आमच्या घरांनी आमकां करूंक जायना, ह्या जाका आमकां जायचे. तो वांटो सोड ताजे उपरांत आमच्या बापा मागणें सुरू जाता तें तरी मोगाच्यान आमी करियेत. वांजेल वाचून जाल्या उपरांत ते विनवणी घालून जाल्या उपरांत म्हणजे भावार्थाची प्रार्थना करून जाल्या उपरांत सगळ्यांनी हात वयर कर देवा बापाक उलो मारचें. कित्याक देवा बापाक उलो मारतना सगळ्या मनशा कुळांत तें आमी एक जाता. ह्या कोरोना व्हायरसा वरवीं कुटुंबाचे संदेश दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी देशांनी सांपडल्यात, पूण मोगाच्यान तांकां सगळ्यांक आमच्या काळजांत मोतींत एक करून घेवन आमच्या बापा म्हणून आमी मागणें करियेत. आनी ते आमच्या बापा मागणें केल्या उपरांत कितले अपुरबायेचें मागणें थंयसर आसा. सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नांतले आमकां निवार ह्या साकान करचें मागणें. आनी तें घराच्या खंयच्याय एका सान्यान तें करियेत. आनी सांगता आसतना कोरोना व्हायरस खरगांतले आमकां सगळ्यां निवार. आमच्या जिवितांत दादोसकाय दी, तृप्ती दी. मोगाच्या ह्या दिसांनी सबार जण निराश जातात, देसपर जातात. कित्याक कोरोना व्हायरस करगायला, कित्याक आमी घरा भितर रावची, कित्याक आमी भायर भोवंक आमकां जायना, या आमच्या शेतां आमचे कितें व्यापार वहिवाट करूंक आसा, कितेंय खंयचेय आमकां दुसऱ्या गांवाक शारा वचूंक आसा, नवें काम सोदूंक आसा, हें करूंक जायना. निराश जावच्या बदला देवा कडेन आमी म्हणयेत सर्वेस्परा देवा ह्या कोरोना व्हायरस खरगांतले आमकां निवार आनी आमच्या जिवितांत जें कितें तुवें आमकां दिलां हें कोरोना व्हायरस कर्ग, ह्या कर्गा वेळार आमकां आसचें तें लॉकडावन, क्वॉरंटायन हावस क्वॉरंटायन या इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायन जावंक पुरो, आस्पत्रे वचचंय, आस्पत्रेन न्हिदाचंय. कोरोना व्हायरस पिडा आयल्या त्या पिड्यांतले कुटुंब भायर येता पर्यंत राखून रावचें. ह्या सगळ्यांत आमकां धदोसकाय, तृप्ती, सगळो संवसार आनी ह्या संवसारांतले सर संगती देवाच्या नियंत्रणाक आसात. तारवाचेर जेजूचे शीस पयण करता आसतना जेजू आसलो थंयसर वारें वादळ उठलें. वारें वादळ उठचें मोगाच्यान देवाची खुशी, पूण त्या वाऱ्या वादळा मदें शीस घाबरली ती देवाची खुशी न्ही, पूण ते शीस घाबरले. पूण जेजू घाबरनासतना भावार्थांत उबे रावता आनी म्हणटा खंय आसा तुमचो भावार्थ, आनी त्या वाऱ्या वादळाक शांत करता. तर मोगाच्यान आमच्या जिवितांत आमकां तादोसकाय जायचे. देव सकट नियंत्रणाक आसा. कोरोना व्हायरस कर्ग मोगाच्यान देवाच्या नियंत्रणाक आसा. तांणी एक उतर उलयला बरो कोरोना व्हायरस न पयस जाता, पूण देवान तें सोडलां. तर देवा कसली येवजण आसा देखून आमी मागचें देवा आमकां दादोसकाय फाव कर. पूण देखून आमी कितें करीत सोम्या जेजू क्रिस्ताचें येणें आनी सर्गीचें सुख, सर्गीचें जिवीत आमी व्हडा अत्रेगान राखून रावंक आमकां कृपा दी देवा. आनी अशें राखून रावता आसतना पातकांतले आनी पातकाच्या वायट सवयांतले आमकां निवार तें मागणें उडास करा. कितले बडी मिसाच्या बलिदानान तुमी वांटो घेतला, उडास आसा की पात्रापान तें मागचें. पातकांतले आमकां सुटय, पातकांच्या वायट सवयांतले सुटय. म्हाका हो वेळ जावन आसा आमी उडास करची. कसली पातकाची सवय म्हाका जाल्या, वॉट आर द एडिक्शन्स दॅट आय हॅव गॉट, वॉट आर द सांकडी जाळां म्हज्या जिवितांत आसात, कसले बंदडे म्हजे थंय आसात. तांतलें देवा म्हाका सुटय म्हण मागया. आनी उपरांत आमी म्हणया सर्वेस्परा देवा सर आकांतांतलें वाटय. आकांत म्हळ्यार अवघड, अचानक मरण, एक ना तयार मरण, या थोडे फावटी नालिसायेचें मरण, या थोडे फावटी नालिसायेचें बांदपास हांतलें आमकां वाटय. आनी तेन्ना तें कितलें अपुरबायेचें मागणें आमी सगळ्यांक सांगयेत. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजीच ससनाच्या ससनाक. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. कित्याक
राजवडकी पदवी आणि महिमा तुझीच देवाक दिवची. आणि तितल्यार आम्ही मागचे जावन आसा शांती खातीर मागणे. सर्वेस्वर देवा तुम्ही जेजू ख्रिस्त थंयसर आपल्या पुनर्जीवानपणांत आपल्या शिसांक शांती समाधान ताणें दिलें. तर आमकां हर एकल्यांक आमकां आमच्या आमच्या जिवितांत वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबांत सेसामारा समाजांत शांती समाधानान जिवंक फावो कर. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक अशें मोगाच्यान आमी शांती खातीर मागणें करचें. आनी ताच्या उपरांत तुमच्या घरांतच तुमी एकामेका म्हणजे समियाची शांती तुमचे समें आसूं. कितलें अपुर्बायेची उतरां सांगा एकामेकाक. समियाची शांती तुमचे समें आसूं. आनी ताच्या उपरांत म्हणया एकामेका शांती दिवया. एकामेका शांती दिया. केवळ शांती दिवची मात न्ही, दोळ्यांनी पळोवया. आनी न्ही जावन घरांत तुमकां चड अवकाश इगर्जेन जाल्यार पळोवंक नातलें आसता तितलें उलोवंक जायना. घरांत जाल्यार उलय त्या वेळार संगीत हांवें तुका दुखयलां जाल्यार बक्षी. कित्याक घरांत थोडे फावटी रागार तुमी गाळी दितात. तुमी ते नंद करना, तुमी बरी मनशां आसता थोडी इल्लें गाळी दितात, इल्लें नचयतात, इल्लें मारतात आनी नाजाल्यार परने पातक उडास करतात, बेजारा हाडतात. आनी हांगेत बक्षी हांवें जर तर हांवें तुका दुखयलां, हांवें तुका आड नांवान आपयलें जाल्यार बक्षी आसतना हांव तुका तुज्याच नांवान आपयता, आड नांवान आपयना. हांवें तुका बेजाराय केली जाल्यार बक्षी म्हाकाय बक्षी, हांवूय बक्षितां. कितल्या अपुरबायची उतरां तें सांगून जाल्या उपरांत मोगाचें न्हू. आतां कुंभगार सेवंक जायना इगर्जेन जाल्यार कुंभगार घेवंक जाता. हांगासर अत्रेगाच्या कुंभगाराचें मागणें. आत्तां आमी गायलेल्या बरी. ये जेजू मोजे थंय राव, जेजू मोजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका खाय असलें एक अपुरबायचें गीत गावचें. ताजे उपरांत दोळे दामचे कोणें एकल्यान मागणें शिकोवचें. तुमी येदोळचो जायते बडी मिसाचें बलिदान टीव्हीर पळयल्या वेळार अत्रेकाच्या कुंभगाराचें विधान आयकलां जावं पुरो. पूण तुमच्याच उतरांनी तुमी दोळे दामून सांगचे समियान जेजू ह्या कोरोना व्हायरस कर्गा वरवीं पवित्र कुंभगार आमच्या जिबेर घेवचें भाग आमकां ह्या दिसांनी ना. पूण समियान जेजू तुका सासलें कितेंच ना. तूं आत्म्यान जियेताय जेजू. आमी तुका सतान आनी आत्म्यान तुजें आराधन करता. देखून म्हज्या काळजान तूं ये आत्मीक रितीन, म्हज्या काळजान तूं राव. केदेंच तुजे थान म्हाका मेकळो करिनाका जेजू. तुज्या सतांच्या उजवाडान जियो म्हाका करपा दी. सदांच म्हजे संगी रावन सर वायटा विघ्नांतले म्हाका म्हज्या कुटुंबाच्या सान्यांक मोगाच्या हर एकल्यान सगळ्या मनशा कुळाक तूं निवार समिया जेजू. आमेन आमेन आमेन. तुज्या संत उतरांनी तें मागणें म्हणचें. तें मागणें म्हणल्या उपरांत परतून एक अर्गां होगलापाचें गीत गावचें. मोगाच्यान थोडे फावटी सगळीं गितां आनी गावन लंब करूं जायना जाल्यार मोठ्यान करया ती सगळी मागण्यांची रीत. आसा वेळ आसा एक अर्गां होगलापाचें गीत गावचें. आनी तें जाल्ल्यानच मोगाचें न्हू बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवी म्हणून मी साखेर करचें. देखून मोगाच्यान तुमी चिंती नाकात मिसाचें बलिदान भेटोवंक जायना म्हणून. येवकरिस्त ही म्हळ्यार अर्गां आनी होगलाप दिवचें. अर्गां आनी होगलाप दिवचें क्या दाळे आमी भेटोवची तें येवकरिस्त तें एक मिसाचें बलिदान. इगर्जमातेच्या लितुर्जीक मिसाचें बलिदान दुसरें. पूण ताचोच एक ल्हानसो वांटो. कितले बरें आमी मिसाच्या बलिदानान वांटो घेतला. हांगासर मोगाच्यान तो जियोंक आमकां एक कितलो बरो अवकाश. त्या दाडा आमी उडास वचचें मिस्सा. आमी मीस म्हणजे पळय तें खंय जावन आयलां त्या लाते शब्द तो मिस्सा. मिस्सा म्हळ्यार अर्थ कितें? मिस्सा म्हळ्यार वसा आनी जियेया. सुरवेले क्रिस्तांव मोगाचें न्हू मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना सुरवेर क्रिस्तांव न्हय आसल्यांक सांगाताय भेटयतले की. क्रिस्तांव न्हय आसल्यांक सांगाता आपुणान पयलें वाचप आनी वांजेलांनी वाचून देवाचें उतर बरें सर्मवार प्रसंग दिवन जाल्या उपरांत तांणी म्हणचें आसलें मिस्सा म्हणून. मिस्सा म्हळ्यार वसा आनी जियेया. जर तर क्रिस्तांव जावन बाप्तिस्म घेवना जाल्यार तांणी आतां फाटीं वचचय, देवाचें उतर तांणी जियेचय आनी उपरांत तांकां बरें लागलें जाल्यार परतून शिसां लागीं येजय आनी तांणी बाप्तिस्म घेवंक विचारी दिता जाल्यार शिसांक बाप्तिस्म दितात. बाप्तिस्म दिल्यार दुसरो वांटो येवकरिस्ताच्या वांट्यांत तांणी भाग घेवचो आनी ताच्या उपरांत पवित्र कुंभगार घेतल्या उपरांत अकरे परतून तांकां सांगचें मिस्सा म्हणजे वसा आनी जियेया. अशें मोगाचें न्हू क्रिस्तांव वसोन जें कितें तांणी घेतलां देवाचें उतर तांणी घेतलां, जेजूचें मांस आनी रगत तांणी घेतलां, तांच्या जिवितांत ते जियेतात. तर मोगाचें न्हू जेजूक आमच्या जिवितांत घेवचें आनी तें जियोवचें जावन आसा येवकरिस्त. कातोलीक पवित्र सभा आमकां म्हणटा Eucharist is the source and summit of our Christian life. आमच्या क्रिस्तांव जिविताचो आरंभ आनी शेवट येवकरिस्त. आमचें क्रिस्तांव जिवीतच येवकरिस्त. येवकरिस्त आमचें सगळें जिवीत आटापता. तर मोगाचें ह्या दिसांनी इगर्जी वचून मिसाचें बलिदान भेटोवंक जायना जाल्यार आमच्या घरांत मोगाचें न्हू जेजूक आमचें तें घेवया आनी जेजूक आमच्या जिवितांत आमी जियेवया आनी जेजू आमा समेस्तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालतलो. मोगाचें आमी सगळे दोळे धांपया, हात जोडया, आमच्या काळजाचेर आमी दवरया. जेजू आमचो एकलोच खरो नीज सडवणदार म्हण आमी स्विकार करया. समिया जेजू थंय मोगाचें एक नवो बाप्तिस्म आमी घेवया, नवो पवित्र स्नान आमी घेवया, पवित्र आत्म्याचें स्नान आमी
घेवया जेजू ते एक संपूर्ण तरान नव्यान आमी जल्म घेवया जेजूचे आशिर्वाद आमचेर आमी जोड घेवया खरो युक्रिस्तांत आमी जिवया मोगाचें तुमच्या काळजांत मनांत तुमकां जर तर देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवचे उले भायर सरतात देवाक अर्घ आनी होगलाप दिया अर्घां तुका समिया जेजू होगलाप तुका समिया जेजू जय जय तुका समिया जेजू अर्घ आनी होगलाप तुका आबा बापा अर्घ आनी होगलाप तुका पवित्र आत्म्या अर्घ आनी होगलाप तुका त्रिएक देवा सदांच आमच्या संगाता तूं रावोंक आशेताय संवसाराच्या स्थापने आदींच तुवें आमकां विसलाय आवयच्या गर्भांत आसतना तुवें आमकां विसलाय समिया जेजू क्रिस्त तें तो येवकरिस्त घडलाय आमच्या संगाता सदां काळ रावच्याक तूं आमच्या संगाता आसाय आमचें जिवीत एक येवकरिस्त जाय शंकर तुका अर्घ आनी होगलापाचें जिवें बलिदान आमच्या जिवितांत आमी जाय शंकर जेजूक आमच्या जिवितांत आमी स्वागत करता जेजू ये आमच्या जिवितांत हे कार्यक्रम वीक्षण करच्या सगळ्या संवसाराच्या सर म्हज्या भावां भयणी ते म्हज्या इश्ट इश्टिणी ते समिया जेजू तुजो अर्थ अनुभव तांकां फाव कर तांच्या काळजांत समिया जेजू तूं वस्ती कर तांची पिडा शिडा गुण कर तांचे कश्ट हळ कर तांची दुखां पुसून काड तांकां बुजय समिया जेजू तांकां बरोवसो जी समिया जेजू कामनांतल्यांक खाम फाव कर तांचे वेपार वयवटान नश्ट अनुभव करतल्यांक आशीर्वाद घाल विविध रितीन तांचो व्यापार वयवट अभिवृद्धी जोडी शंकर तांच्या कुटुंबांत शांती समाधान रास करी शंकर कितेंय राग मोसोर हगे जिद्द द्वेष आसल्या ते सगळे सण माया मोगांत आनी जिये शंकर ह्या संवसारांतले जिवीत व्हडा आनंदान संतोषान फळा बरेत रितीन जिवन सासनीक जिवीत हर एकल्यांनी जोडी शंकर समिया जेजू तुजे नांवी हे मागणें हांव करता आमेन 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 दिव्यवाणी